बासशी कुंगणी बासशी आमची बास कुंगणी बासशी. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक आमची भास अशी ह्या कार्याक माया मोगाचो स्वागत. ह्या कार्या वरवीं कोंकणी सुधरावंक वा आमी वापरची कोंकणी सुधरावंक आमकां एक अवकाश आसा. जायत्या जाणांनी तुमी हें कार्य बरें आसा अशें म्हळां, बरी गजाल. अशें म्हणून म्हणटा आसतना सगळ्यांनी अशें एक एक क्लिपिंग्स वा अशें एक एक कार्य आमच्या वॉट्सॅपार आनी खंय येतात आनी त्या वेळार लायक अँड शेअर अशें म्हणून म्हणटात. आमी तशें म्हणना, आमकां लायक अँड शेअर नाका, जाय तर लर्न अँड शेअर म्हळ्यार तूं शिक आनी उपरांत हेरांक शिकचे खातीर वांटून दी वा तांकांय धाड. देखून त्या अर्थार कित्याक आमी ही कोंकणी वापरची रीत सारकी करूंक आसा, हेरांनी ती सारकी करचे खातीर आमचे प्रयत्न आसूंक आसा. आतां शेअर कोणा लागीं शेअर म्हणटना सगळ्या आख्ख्या कोंकणी परजे लागीं बरें सारकें. पूण हाच्याकी चड करून वा मुखेल जावन हें कोण सभे माजार उलयतात, मांडारतान उलयतात, मानशियेरतान उलयतात, कोण बरपां बरयतात, कोण पत्रां चलयतात, हेणे तेणे संघटनांनी आसून कोण वर्दी बरयतात, असल्या मनशांक मुखेल जावन पावोंक जाय. आनी तांचे तावन जायत्या जाणांच्या कानार दोळ्यांक म्हळ्यार वाचूंक कोंकणी मेळटा. तशें म्हणून म्हणटा आसतना तांचो प्रभाव कोंकणी प्रमाण करचे उद्देशी चड पडटा, चड आसा. जबाबदारेच्या रितीनय तांचे ती जबाबदारी चड आसा म्हणून ती मानून गतली अशें हांव चिंततां. देखून तुमी शिका, हेरांक शिकचे खातीर वा शिकया वा शिकचे खातीर हें वांटून घेया. आज आमी एक विशय घेता, अव्यय. अव्यय म्हणच्याक हाका इनवेरिएबल वर्ड अशें म्हण सांगून इंग्लिशांत म्हणटात. अव्यय तातूंत एक मात्र आमी घेता की म्हणलें एक आमचे कडेन आसा. ताणें म्हाका सांगलें की आज सुटी ना. हांगा की म्हणलें उतर आसा, खऱ्यानच तें कोंकणीचें उतर न्हय. कोंकणीच्या स्वभावांत तें बसना, तें सारकेंच वेगळें अशें दिसता. खऱ्यांच कितें जावंक आसलें, ताणें म्हाका सांगलें आज सुटी ना, एक रूप. दुसऱ्या रितीर तें म्हणूंक जाय, ताणें म्हाका सांगलें आज सुटी ना, एक रूप. तर आज सुटी ना म्हणून ताणें म्हाका सांगलें, दुसरी रीत. आज सुटी ना अशें ताणें म्हाका सांगलें, ही रीत. देखून की म्हणलें उतर मोदें आमी घालता वाक्य तेणें तेणें आसा आनी कांय पुस्तकांनी आमकां वाचूंक मेळटा. खऱ्यानच कोंकणीच्या स्वभावांत तें बसना, सारकें बसना. हें आमचे कडेन आमच्या मतींत आसूंक जाय, आमी उडासान दवरूंक जाय. आनी एक विशय, एक समुच्चय वा कंजंक्शन ताच्या विशयान पळया. जर तर म्हणलें उतर आमी वापरता. जर तर तूं जेवलोय तुका भूक आसची ना, वा जर तर तूं जेवलोय तर तुका भूक आसची ना अशें म्हणून आमी म्हणटा. जर तर उतर सांगाता केन्नाच पडना. जर जाल्यार उपरांत आनी कितें तरी आसूंक जाय, उपरांत तर येवंक जाय. तर आमी येदोळ करता वा जायते फावटी करता तो वापर चुकीचो. जर तूं जेवलोय तर तुका भूक आसची ना. जर तुज्या जिवितांत शिस्त आसा तर तुका जैत मेळटलें अशें. देखून जर हांगासर एक कडेन आनी तर ताच्या मोदें आसा. जर तर म्हणलें उतर सांगाता केन्नाच बसना, ही आमी उडास दवरया. आनी एक उतर देखून पासत. त्या देखून अशें आमचे कडेन जायते फावटी आमी आयकता. त्या देखून सांगाता वचना. ते पासत बरें, थंय पासत फकत एक कडेन न्ही. ते पासत ताणें म्हाका कुमोक केली, ते पासत हांवें ताचे खातीर मागणें केलें. बरें, ताणें म्हाका कुमोक केली त्या देखून ना, ताणें म्हाका कुमोक दिली देखून हांव ताका उपकारी आसा. त्या देखून हें उतर आमच्या वापरांत आसा, पूण चुकीचो वापर. हे आमी उडासांत दवरया. आनी ताचे सांगता आनी एक उतर आमच्या सभे माजार आमकां अशें आयकूंक मेळटा. बरें, पयल्यान पयलें देखीक पयल्यान पयलें आमी मागण्या वरवीं हें कार्य सुरू करया, वा पयल्यान पयलें हांव ताका ताचो उपकार मानतां. पयल्यान पयलें उतर ताका अर्थच ना. पयल्यान इतलेंच म्हणून
आमी मागण्यांत कार्य सुरू करया. पयल्यान हांव ताचो उपकार बावडटां. सारकें, पयल्यान तूं पयलें जाय जाल्यार जाता. कशें, चिंतया तुजे कडेन एक विशय आसा, तातूंत 10 विशय आसात, 1, 2, 3 अशें 10 येतात. तातूंत पयल्यांत पयलें वा पयल्यांत पयलो म्हूण सांगल्यार मागीर ताचे उपरांत आनी कितें आसा तुजे कडेन, दुसऱ्यांत आनी एक 5 विशय आसात, तिसऱ्यांत आनी एक 4 विशय आसात, अशें आसा. ते पयल्यांतलो पयलो विशय वा पयल्यांतलें पयलें अशें म्हूण वापरया शिवाय पयल्यान पयलें हें उतर चुकीचें. आनी एक विशय असो आसा, आमी सकड कोंकणी मनशां अशें म्हणटा हांव. म्हळ्यार ताचो अर्थ आमी कोंकणी उलयतलीं. गुजराती उलयतलीं मनशां गुजराती मनशां, बेंगॉळी उलयतलीं बेंगॉळी मनशां, मराठी उलयतलीं मराठी मनशां, कोंकणी उलयतल्यांनी म्हणचें आमी कोंकणे. आमच्या वाठारांत तरी कोंकणे म्हणटा आसतना तुमकां तरी कळटलें, आनी कोणाकी आमी सांगले बरी जाता, जायना. आमी कोंकणी, देखून कोंकणी उलयतलीं मनशां कोंकणी. कोंकणे हें उतर थंय सारकें बसना, बसचेंय न्ही. कोणाकी सारकें दिसता जाल्यार तें बसचेंय न्ही. आमी कोंकणी मनशां, आमी कोंकणी उलयता देखून आमी कोंकणे अशें न्ही. दादलो स्त्री जावं हांव कोंकणी उलयतां, हांव कोंकणी व्यक्ती अशें थोडे विशय की. आनी तशेंच देखून आनी पयल्यान वा पयल्यांत पयलें, आनी तशेंच आमी कोंकणी मनशां असलीं थोडीं उतरां आमी आज पळयलीं. हीं उतरां आमच्या सदांच्या वापरांत सारके रितीर वापरूंक पळया, चूक आसली काडूंक पळया. ह्या संदर्भार तुमकां सक्टांकी देव बरें करूं. आमची भास कोंकणी भास, आमची भास कोंकणी भास.